वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? सो आम्ही सगळी बरी आसा. 2-3-4 दीस जाले व्लॉग करून हांवें खूप गॅप पडलो. तर 3-4 दिसांनी आता आयज व्लॉग करता. सो 3-4 दीस जाले हांवें व्लॉग करूंकूच ना. सो म्हटलं आयज करूया, दिवाळी लागीं येयला. अशें जिवाक अशें बरें ना. म्हणजे खूब जाणां म्हाका फोन करून विचारता बीन कितें जालें तुमकां सांगता हांव मागीर. ओके, इतलें बेगिना ना, तुमकां हांव सांगतलें. ओके, तेंच चालू आहा. डॉक्टरा वच हें कर, ब्लड टेस्ट कर, तें कर. सो ताका लागून न्ही म्हाका व्लॉग बीन करूं अशें मेळना. कित्याक एकदां डॉक्टरा कडेन गेलें न्ही, तो खबर आहा थंय टायम वयता. घरा येता म्हटल्यार म्हाका 2 दीन जाता अशें. मागीर आनी कितें व्लॉग करपाचें. ओके, सो म्हटलें कांयच करया. दिवाळी लागीं येयला म्हणजे 1% म्हणटा पळय अशें कांयच आमची तयारी जावंक ना दिवाळीचें. क्लिनींग तरी स्टार्ट जावंकूच ना. आनी तुमकां सांगलें न्ही हांव लाडू बिडू कितें करतलें म्हूण, चिवडा बीन कांयच करूना. सो म्हटलें आयज करया म्हटलें. आयज आसा फ्रायडे, नेक्स्ट फ्रायडे आसा दिवाळी. सो दीस अशें वयतले. आनी आयज रितिकाक लास्ट स्कूल, फालच्यान हॉलिडे. तो हांव पावलो, आपूण तुका हेल्प करता हांव पावलो क्लिनींग करपाक. सो म्हटलें हांव रावल्लें ताका रितिकाक दोगांनी मेळून क्लिनींग करया म्हटलें. ताकाय मातशें कळोंक जाय न्ही क्लीन करपाक बीन. सो आयज ताका लास्ट स्कूल आहा. सो फालच्यान ताका हॉलिडे. ओके, सो चिंतलें की चल आयज करया आमी लाडू, बेसन लाडू करतलें आयज हांव तुमकां शेअर करतलें. आयज काय व्हडलेशें अशें व्लॉग बीन कांय करचें ना. हांव जस्ट तुमकां हांव रेसिपी दाखयतलें. बेसनचे लाडू दाखयतलें आयज. आनी फाल्यां पळोवया. फाल्यां चिंतलां कितें गे फाल्यां चिंतलां की शंकरपाळी अशें करया म्हणून. म्हाजे अशें मेन्यू आसा: बेसन लाडू, शंकरपाळी, रव्याचे लाडू, मागीर कॉर्नफ्लेक्स चिवडा करतलें हांव. कॉर्नफ्लेक्स चिवडा. ओके, सो मम्मी म्हणपाली जिवाक तुका बरें ना आनी तूं आनी कित्याक सगळें करता. हांवें म्हटलें आसूं म्हटलें दिवाळी न्ही आनी मेन व्हडलें काम उरलां क्लिनींगचें. तो क्लिनींग तरी कांयच जावंक ना. सो शिव म्हणपालो आपूण मातशें तुका हेल्प करता. वयर सगळें फॅन बीन तो पुसतलो. आतां केन्ना पुसता पळोवया. भायर लायटींग बिटींग लावूंक जाय. केन्ना करतलें खबर ना. हांवें ताका म्हटलां म्हणजे एंड टायम रावनाका. आतां इतलें बेगिना टायम मेळटा जाल्यार बेगिनाच कर, की तोय मातसो बिजी आहा इव्हेंटाक. आनी आतां सिजन न्ही आमचे नोव्हेंबर, डिसेंबर अशें, ऑक्टोबर अशें सिजन आमचें. सो आतां मातशें बारीक बारीक इव्हेंट येता. सो ते इव्हेंट सोडपाक जायना न्ही. सो ताका लागून आयजूय तो ना. आतां आयज तो जेवपाक ना, इव्हेंटाक आहा. तर फाल्यां ते इव्हेंट, आयज तो मातशें सेटअप बीन करूंक जाय. मातशें डॉक्टराचें इव्हेंट तें. सो ताका लागून तोय मातसो बिजी आहा. दिवाळेकूच ताका इव्हेंट येयला 1 तारखेक. तोय शॉक जालो. अशें केन्ना ताका दिवाळी इव्हेंट येयना. सो दीस टायम दिवाळीक येयला. पळोवया कशें कितें तें. ओके, सो आजून रितवी येवंक ना. जेवण बी सगळें जाल्लें आसा करून. आयज आसा बांगड्याचें हुमण. मम्मी खायना. दाळ आसा आनी तांबडी भाजी केला. म्हाका लायक अशें नुस्त्याची हुमणा वांगडा तांबडी भाजी बी आसली न्ही म्हाका खूब लायक. करेला भाजी केला. तर करेला भाजी हांव खावचें ना. शिवाक करेला भाजी खूब आवडटा. सो काल तो घेवन येयलो भाजी बीन सगळें. सो तांबडी भाजी केला आनी तें आनी सुकतलें म्हटलें आयज भाजी कर म्हणलें तिका. करेला भाजी केला. ते इल्लें इल्लें खालें न्ही बरें करेला भाजी जिवाक. आनी भाजी करून दवरली न्ही म्हणजे अशें फ्रिजीन बी करून दवरली न्ही, सदांच इल्लें इल्लें काडून गरम करून खालें न्ही बरें. ते फ्राय बीन तें बरें जायना. भाजी बरी ताका फ्राय बीन करून न्ही बरें जाता भाजी आनी बरें हेल्थाक. तर तो घेवन येयल्लो काल, पण तोच ना आयज जेवपाक. अशें जाता. हय, आनी काल हें घेवन येयल्लो शिवनाथ, ज्वारी रोटी. ज्वारीच्या रोटी आसता पळय ते कडक रोटी, ते हाडलेले ताणें. तेज्या वांगडा न्ही असली चटपटी भाजी बी आसली न्ही खावंक बरें लागता. काल मम्मीन हें केल्लें मसूर भाजी. मसूर बरें जाल्लें. तेतून खालें हांवें, बरें जालें. ओके, सो ताका लागून जिवाक अशी बरी दिसना म्हणून हांव काय अशें व्लॉग बीन करूंक वचना. सो दीस टायम दिवाळी खंय जातना म्हाका. जीव सारकें ना आनी दिवाळी. सो ताका लागून लास्ट इयर तुमी पयलें आसतलें म्हाजें सामकें तयारी चालू आसतालें. म्हणजे क्लिनींग कर, हें कर, सामकें बेगिना स्टार्ट केलेलें हांवें. दीस टायम कांयच ना. सो मम्मी म्हणपा लागली कोणाक आपय म्हणजे साफ सफाई करपाक बीन. आमच्या हांगासर कॉलनीक खूब आसा बायलां बी येता कामाक बीन. सो तांकां आनी आपय. तुमी आतां येयल्या बरें आहा. तेमकां आनी सामकें डिमांड. आनी तुमी क्लीन बी सारकें करना आनी तुमी क्लीन केलेलें म्हाका इतलें आवडना. सो मम्मी म्हणपा लागली आसूं आमीच करया, सावकास सावकास करया म्हणपा लागली. सो रितू आहा, रितू हेल्प करतलो म्हाका न्ही गे. ती पळय गेली. हाय म्हण गे धांवली. खंय गेली. हाय. सो म्हटलें आयज जेवन बिवन मागीर सुशेगाद बेसन लाडू करया. खूब इजी. ओके, जशें सांगता पळय तुमकां हांव तशें तुमी स्टेप फॉलो करात. करपाक इजी. कोण अशें न्ही लाडू बिडू करपाक न्ही अशें फाटी फुडें करता की सारकें जायना तें. पण तुमकां हांव सारके टिप्स बीन तुमकां सांगता, ते तुमी फॉलो करात आनी लाडू करात. ओके, खूब पयलीं स्टार्टींग म्हाका कळनालें बेसन लाडू करपाक. खूब म्हणजे खूब चुकतालें हांव करपाक लाडू बीन.
मागीर 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 करत रावलें न्ही एकदां मागीर हांव शिकलें. सो आतां टेंशन ना. सो मातसो टायम लागता लाडू करपाक. ओके. रवो बी सॉरी रवो खंय बेसन मातशें बरें फ्राय करूंक जाय न्ही ताका लागून. तें सगळें तुमकां डिटेल मागीर सांगता की जस्ट रावला रितुका येयलो की जेयता आनी मागीर दनपारचें स्टार्ट करया म्हटलें. आयज कशें करून करूंकूच जाय लाडू करूंक जाय. फाल्यां पळयता शंकरपाळी करता. ओके. तुमकां एक 3-4 दीस अशी रेसिपी म्हणजे अशीच तुमकां दिवाळीचे फराळ आहा पळय ते तुमकां हांव शूट करतलें आनी दाखयतलें. ओके. अशें व्लॉग व्हिडिओ बीन येवचे ना. पळयता म्हणजे जशें म्हाका जिवाक बरें दिसलें व्लॉग व्हिडिओ करतलें. ओके. चला रितीव आयली की तुमकां मेळयता. ओके. आयज तो सामकें लास्ट तेका स्कूल हॅप्पी आहा तो हॉलिडे म्हटलें की. आतां हॉलिडे म्हटलें की म्हाजे जीव खातलो आनी ते बी 20 days हॉलिडेज तांकां. जीव खातलो म्हाजो तो आनी घरा बसलें न्ही वाजयता. चिंतलेली की ताका स्विमींग क्लासीस घालया म्हणून आमच्या कॉलनीन येता शिकोवपाक. पण आतां कितें जाता खबर आतां विंटर न्ही थंडी पडटा आनी ताका आनी रोखडें अशी थंडी बिंडी लागता ताका लागून. सो रावलें शिकोवपा असो आतां नाका. मे म्हयन्यान दिस टायम खंय वयची ना हांगाच आसतली. सो मे म्हयन्यान ताका आमी घालतलीं आमी स्विमींगेक. मागीर कितें जातलें आतां 20 days स्कूल ना मागीर परत स्कूल स्टार्ट मागीर ताका जावचें ना तें स्विमींग क्लासीक वच कित्याक दनपारचें तेंचें आसता स्विमींग 3 अशें 3 तूं स्कूलासून आयलें न्ही तो टायर्ड जाता. सो म्हटलें मे म्हयन्यान बरें पडटा न्ही एक हॉलिडे आसता म्हयनोभर. सो चिंतलें की तेन्नाच घालया आनी आतां ताका थंडी बिंडी मागीर लागता ताका रोखडेंच ताका लागून. सो आतां मातशें भायर न्ही थंड पडला आतां मातशें आतां जालें मागीर विंटर स्टार्ट न्ही ताका लागून. सो ओके. सो रितीक आयली की तुमकां मेळयता. आयज तुमकां शिव मेळचो ना खबर ना सांजचें बी मेळा बरो आहा तुमकां दाखयता मेळयता. ओके. सो रितीक आयली की तुमकां मेळयता. ओके. मागीर आमी जेवन बिवन घेता मागीर तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. बेसन लाडू करया आमी. ओके. चला. सो तुमकां मेळयता रितीका. हय उजेड जाता हाय म्हण कितें करता रे जेन्ना आमगे अंडा बॉयल करता न्ही ताकाच काडूंक जाय न्हू रे नाल्यार ताका राग येता. आतां फाल्यांच्यान क्लिनींग करतलें हांव हेल्प करतलो मरे की तुवें म्हाका ऑलरेडी म्हटलां की तूं म्हाका हेल्प करतलो म्हणून. कितें हांगा पळय आं करतलो मरे. सो रितीकाक पळय हांव प्रॉमीस केलां फाल्यां म्हाका हेल्प करतलो म्हणून. ओके. चला जेयता आमी जेवून मागीर करया आमी लाडू. ओके. मेळटा तुमकां मागीर. चला. सो आयलें हांव किचनान लाडू करपाक. बेसन लाडू न्ही करपाक न्ही खूब जाणां न्ही अशें फाटी फुडें करता करपाक कित्याक तें मातशें टफ लागता म्हणजे सारकें तें रावंड जायना बीन अशें. सो तुमकां आयज हांव करून दाखयता ते सारकें तुमी टिप्स बीन फॉलो करात आनी करपाक न्ही सामकें इजी आसा. ओके. व्हडलेंशें कांय ना फक्त बेसन आहा पळय हें बरें आमकां भाजून घेवंक जाय. जेन्ना बेसन भाजता पळय भाजतना अशें न्ही की बेगिना भाजूंक जाय म्हणून हाय फ्लेमीन ताका बेगिना भाजूंक जाय अशें करनाकात. ओके. सो तुमकां स्टार्टींग टू एंड पर्यंत न्ही हांव बारीक बारीक टिप्स तुमकां हांव शेअर करतलें. ओके. सो आमी करया. ओके. सो सगळं हांवें काडून दवरला आनी रितीव गेला खेळपाक की आयज लास्ट न्ही फालच्या हॉलिडे न्ही मम्मी गेला वॉकिंगेक आनी तो गेला गार्डनान आनी वच म्हटलें. दनपारां काय अशें ब्लॉग करूं ना हांवें. रितीक वाज हाडटा तो सांगता तूं वचून न्हीद म्हाका न्ही दनपार एकदां न्हिदलें न्ही म्हणजे रातचें म्हाका झेम पडना. तो आयकना तोय म्हाका वांगडाच यो म्हणटा बेडार. एकदां बेडार पडलें न्ही न्हिदूंकय दिसता. जस्ट न्हिदून उठलें च्या पिलें म्हणजे आतां करया. आतां व्हडलेंशें कांय ना टायम स्टडीज घेवपाचें अशें व्हडलेंशें कांय ना न्ही सुशेगाद करया म्हटलें. ओके. सो हांगासर हांवें सगळें काडून दवरला लाडू करपाक कितें कितें जाय तें तो तुमकां दाखयता. ओके. चला. सो हांगासर पळयात हांवें घेतलां बेसन आनी बेसन न्ही हांगासर हांवें न्ही 4 कप घेतला. तुमकां दाखयता हांव मेजरमेंट कप खंयचे तें. सो हो कप आहा पळय हो कपान न्ही हांवें 4 कप बेसन घेतलां आनी हांगासर हांवें घेतला पावडर शुगर 2 कप. शुगर न्ही मिक्सरान घालून ताका पावडर करून घेतला. सो हांगासर 2 कप आसा. ओके. पावडर शुगर. वेलची पूड घेतला जसं एक धाकटो चमचो. उदक घेतलां हांवें. उदक नाजाल्यार दूद. सो हें आसा 1/4 कप उदक आसा. इफ तुमकां उदक नाका जाल्यार तुमी दूद घेवं शकता. ओके. सो हांगासर न्ही हांवें 1/2 कप घेतला तूप म्हणजे घी. आतां हांगासर हांवें 1/2 कप घेतला पण हेजेकून ताका आनी चड लागू शकता तूप. हें तुमकां हांव दाखयतलें मागीर. सो सद्या हांगासर हांवें एट प्रेजेंट 1/2 कप तूप घेतलां आनी हांगासर घेतलां किशमीश. ओके. सुके द्राक्षां म्हणटा पळय तें. सो हें आमकां अशें लागतलें. सो हांगासर म्हाजें बेसन आसा 4 कप. सो हांवें हांगासर 4 कप बेसन घेतलां. इफ तुमी फर्स्ट टायम करता लाडू तुमकां करपाक कळना सो पयलीं तुमी न्ही फक्त 2 कपूच घ्या बेसन. 2 कप घेवन तुमी करून पळयात. इफ तुमी 2 कप बेसन घेता जाल्यार 1 कप पावडर शुगर घेयात.
ओके 1 कप पावडर शुगर घेयात आणि घी हा पळय घी तुमी इतलेंच घे जितलें आतां घेतला पळय हांवें तितलेंच घेया की आमकां घी कितलें लागतलें आमी सांगूंक शकना. जो पर्यंत बेसन आमी फ्राय करतले पळय घी घालत रावतले. जो पर्यंत बेसन घी सोडना पळय तो पर्यंत आमकां तूप घालत रावंक जाय. सो आतां हांवें 4 कपाक न्ही हांवें हाफ कप घेतला सो म्हाका आनी चड लागतलें हें तुमकां मागीर हांव सांगता. आतां आमकां बेसन हा पळय हें फ्राय करून घेवंक जाय. जेन्ना तुमी ती कढाई बीन घेतले पळय मातशी थीक कढाई घेयात तर पातळ घेनाकात कित्याक बेसन न्ही बरें फ्राय करूंक जाय. इफ तुमी पातळ घेतले न्ही ते फ्राय करतना बीन बर्न जातले चड मागीर ब्रावन कलर जातले मागीर ते न्ही बेसन लाडू खावपाक बरें लागना. सो जेन्नाय तुमी बेसन लाडू करता आयदर मातशें थीक घेयात नॉनस्टीक कढाई बी आसता पळय तेंय चलता. ओके आतां आमी हें बेसन फ्राय करूंक जाय आनी एक तुमकां लक्षांत दवरात जेन्ना आमी आतां बेसन फ्राय करतले पळय आमकां 35 to 40 मिनिट्स लागतले आनी हें जेन्ना आमी बेसन फ्राय करतले लो फ्लेमीन करूंक जाय. अशें न्ही की बेसन बेगिना फ्राय जावंक जाय म्हणून हाय फ्लेमीन तुमी फ्राय करप ना. अशें केलें जाल्यार बेसन बर्न जातलें आनी खावपाक अजिबात बरें लागचें ना. सो फ्लेम आपण लो दवरूंक जाय आनी 35 to 40 मिनिट लागता आमकां कंप्लीट प्रोसेस बेसन फ्राय करपाक आनी कंटिन्युअसली आमकां अशें स्टर करत रावंक जाय. गॅसीर दवरून आमकां भायर वचूंक जायना. ओके कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावंक जाय म्हणजे सकयल तें बर्न जावंक जायना. ओके इतलें तुमी लक्षांत दवरा. सो आतां हांव कढाई काडटा आनी आतां आमी बेसन बरें फ्राय करून घेवया. सो हांव न्ही हेतूंतलें न्ही काडून घेता हितून हें आसा 1/4 कप. 1/4 कप म्हणजे हो चमचो न्ही 4 वयतले 4 व्हडलो चमचो घी वयतले. सो हांव हितून घालता. सो 1/4 कप म्हणजे 4 टेबल स्पून. हां सो हें पळयात हितूंतलें हांवें काडून घेतला 1/4 कप. सो हांगासर हांवें दवरला कढाई आतां तितून घालता घी 1/4 कप. घी आसा पळय हें बरें मेल्ट जावंक जाय आनी मातशें हें घी न्ही गरम जावंक जाय. ताका लागून आतां स्टार्टिंगाक हांव मातशें फ्लेम न्ही हाय दवरता कित्याक मातशें घी न्ही तापोवंक जाय. सो हांगासर पळय घी मेल्ट जाल्लें आसा आनी हें तापलेलें आसा. ओके सो आतां न्ही हांव फ्लेम लो करता. सो आतां घालता हांव बेसन. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी फ्लेम हांगासर लो दवरात आनी बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. हाय फ्लेमींग करनाकात कित्याक बेसन न्ही बरें फ्राय जावंक जाय. इफ बेसन बरें फ्राय जावंक ना मातशें कच्चें उरलें जाल्यार लाडू एकदम बरें जावचें ना. ओके सो मातसो टायम लागता हेका. सो बरें हेका पयलीं ऑलरेडी आमी घी घातलेलें आसा 1/4 कप तेच घियान ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो हेका न्ही आतां 1-2 मिनटांनी हांव फ्राय करून घेता. सो जेन्ना तुमी बेसन फ्राय करपाक चमचो घेतलो पळय मातशें अशें फ्लॅट घेयात कित्याक जेन्ना आमी ताका मिक्स करतले पळय अशें गुठली येतले. ते गुठली येयले की ताका अशें प्रेस करपाचें. हां गुठली येवंक दिवंक जायना. इफ ते गुठली आयले दिसले तुमकां जाल्यार सोमतें अशें ताका प्रेस करून ताका हें करात. सो जेन्ना तुमी चमचो घेतलो पळय मातशें फ्लॅट चमचो घेयात. सो अजूनय 2 मिनटां जावंक ना. 2 मिनीट ताका बरें फ्राय करून घेता. सो 2 मिनटांनी हांवें फ्राय करून घेतला आनी ताका मदीं अशें अशें न्ही प्रेस करात. गुठल्यो बी जावंक जायना. ओके सो 2 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां हांव घालता 3 व्हडलो चमचो घी. सो अशें आमकां न्ही घालत रावंक जाय मदीं मदीं. सो आतां बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी मिक्स करून परत 1-2 मिनटां ताका बरें फ्राय करून घेता आनी फ्लेम हा पळय लोच दवरात आनी बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. तुमकां न्ही मागीर कळटलें जेन्ना हें बेसन हा पळय घी अशें सोडटलें तेन्ना आमचें रेडी समजपाचें बेसन. ओके सो सद्या ताका टायम आसा बरें अशें ताका मिक्स करून घेयात. सो हेका न्ही परत 1-2-3 मिनटां बरें फ्राय करून घेता. सो जशें जशें बेसन तुमी फ्राय करतले न्ही ताका बरो असो वास येता. ओके आनी पयलीं आमी धाकटे आसतना मम्मी अशें लाडू बिडू करनाले चड चकली नेवऱ्यो आनी शंकरपाळी इतलेंच. पण मम्मी म्हणटा आतां सगळें मेळटा बाजारांत हय का न्ही. पण म्हाका करनाका म्हणटाली कांयच. हांवें म्हटलें आसूं दिवाळी न्ही एक उमेद सगळें मेळटा तें खरें पण घरा केल्लेले जे हें आसता पळय वस्तू कितें आसूं ताका एक वेगळीच टेस्ट आसता हय का न्ही.
चड व्हडशें कांय ना, मातशें फ्राय करतना इतलो हात दुखता आनी कांय ना. कित्याक ते बरें फ्राय करूंक जाय आनी तशेंच दवरून न्ही भायर वचूं शकना, बसूं शकना. कित्याक ताका फ्राय अशें मिक्स करत रावंक जाय. आनी लक्षांत दवरात आं, मदीं मदीं अशी गुठल्यो येता, ताका बरें अशें प्रेस करात. सो स्टार्टींग न्ही म्हाका बेसन लाडू बी करूंक कळनाले. सो हांव कितें करतालें, 2-2 कप घेवन बेसन करून करून शिकलें हांव. सो स्टार्टींग कोणाक तुमकां करूंक कळना बी न्ही, एक 2-2 कप घालात आनी करात. ओके, मागीर तुमकां सारकें अंदाज कळटले कशें कितें तें. ओके, सो एका बरें मिक्स करून न्ही जस्ट एक 2 मिनटां जाल्ली आसा. एक 2-3 मिनटां एका बरें अशें फ्राय करून घेता. सो हांगासर पळयात एक 3-4 मिनट जाल्ली आसा. जशें जशें आमी घी घालतले न्ही तशें तें मागीर ड्राय जायत वयता. हें पळय आतां परत ड्राय जाल्लें आसा. सो स्टार्टींग घातलेलें हांवें 1/4 कप घी, मागीर हांवें घातलेले 3 टेबल स्पून. सो आतां हांव घालता 2 टेबल स्पून. सो परत ताका अशेंच आमकां मिक्स करून ताका फ्राय करून घेवंक जाय. ओके, आतां परत ताका एक 3-4 मिनटांनी हांव ताका बरें फ्राय करून घेता. तुमकां मागीर कळटलें बेसन आहा पळय घी सोडटलें तो पर्यंत आमकां फ्राय करत रावंक जाय. अजून टायम आसा. सो बरें एका मिक्स करून घेता आनी एक 2-3 मिनटां एका परत अशेंच फ्राय करून घेता. सो हांगासर पळयात हांवें हाफ कप घी घेतलेलें, सगळें सोंपलें. ओके, सो आनीक थोडें घालता. सो कितलें लागता न्ही इतलें अंदाज सांगूंक शकना, कित्याक बेसन जितलें घी ओडून येता पळय तेजेर डिपेंड आहा तें. सो हाफ कप हांवें घेतलेलें तें सोंपलां. सो आतां आनीक थोडें घेतलां हांवें. सो एक 3 मिनटांनी एका हांवें फ्राय केल्लें आनी हें पळय तुमी पळोवंक शकता परत ड्राय जाल्लें आसा. सो आतां आमकां आनी बेसन सॉरी घी एड करूंक जाय. सो हांगासर एक 3 चमचो हांव घी घालतां. सो परत ताका बरें अशें मिक्स करून घेवंक जाय आनी फ्राय करून घेवंक जाय एक 2-3 मिनटां. ओके, बरें ताका अशें मिक्स करात. सो तुमी पळोवंक शकता हांवें 3 चमचो हांवें घी घातलेलें आनी हें पळयात आतां मातशें हें पिचपिची जालां. सो आतां आनी आमकां घी घालपाची गरज ना. सो टोटल कितलें पडलें आमकां, हाफ कप घी घातलें हांवें, मागीर हांवें 3 चमचो हांवें घी घातलां. ओके, सो हें पळयात अशें जायसर न्ही आमकां तूप घालत रावंक जाय. सो आतां आमकां आनी परत घी घालपाचें ना. सो हें आतां पिचपिची जाल्लें आसा. फ्लेम लो दवरात आनी एका 10 मिनटांनी बरें एका अशेंच बरें ताका फ्राय करून घेवंक जाय. म्हणजे बरें बेसन न्ही बरें कूक जावंक जाय. सो एका न्ही हांव 10 मिनटांनी बरें ताका फ्राय करून घेता. सो 4 कप बेसनाक हांवें जितलें घी घातलां पळय तितलेंच घालात. आनीक घी घालूंक वचनाकात, कित्याक इफ चड ते पिचपिची जालें न्ही मागीर तुमकां लाडू वळटना न्ही प्रॉब्लेम जातलो, ताका बरें शेप येवचें ना. ओके, सो हें परफेक्ट आसा. सो 10 मिनटांनी एका हांवें बरें मिक्स करून घेतलां. आतां आमकां उदक न्ही मातशें ताका शिंपडून घेवपाचें, चड ना, हातीनूच. हितून कितें खबर आहा, बेसन जें मिक्सचर आहा पळय मातशें हें जाता म्हणजे खिळखिळे जाता. आतां स्टिकी स्टिकी आहा न्ही तें मातशें हें जाता म्हणजे अशें पावडर कशें. सो उदक अशें स्प्रिंकल करून न्ही एक 2 मिनटां ताका बरें अशें मिक्स करून घेयात, एक 2 मिनटां. सो उदक स्प्रिंकल करून हांवें 2 मिनटां एका फ्राय करून घेतलां. आतां परत ताका थोडेंशें उदक स्प्रिंकल करूंक जाय. उदक नाजाल्यार दूद खंयचें कितें तुमी घेवंक शकता. ओके, बस आनीक कांय घालचें ना हांव. आनी परत ताका एक 2 मिनटां बरें ताका फ्राय करून घेवंक जाय. इतलोच प्रोसेस आनी कांय ना. ओके, एका 2 मिनटां हांव बरें फ्राय करून घेता. सो हें पळयात हें जाल्लें आसा. गॅस बंद केला हांवें. सो हांगासर न्ही रोखडेंच आमकां ताटान काडून घेवंक जाय आनी सांबाळून हें खूब गरम आसा, हातीर बी लागात मातशें सांबाळून तुमी करात. ओके, सो हें पळयात सगळें हांवें ट्रान्सफर केलां आनी बरें ताका अशें स्प्रेड करात. ओके, आतां हें न्ही बरें थंड जावंक जाय आं. आनी हेका थंड जावपाक न्ही खूब टायम लागतलो, म्हणजे एक 1-2 आवर लागतले. सो तुमकां सांगता हांव फॅना सकयल दवरात, तो मातशें बेगिना हें थंड जातलें. सो हें पळय जाल्लें आसा आनी हें खूब गरम आहा प्लेटां सांबाळून आनी हालत पळय किचनाचें तें इग्नोर करात, तें आहात तें. सो हेका न्ही हांव फॅन लायता आनी सकयल दवरता फॅना सकयल, नाल्यार कितें जाता खबर आहा चड टायम लागतलो हेका. सो हांगासर फॅन लायता आनी हांगाच दवरता. हांव तुमकां सांगलें न्ही गरम आसा हात लायनाका म्हूण म्हाकाच लागलें. मातशें तें थोडें बेसन न्ही सकयल पडलेलें तें काडटना
मातशें लागलें म्हाका गरम सामकें सांबाळूं ना खूब गरम आसा हें आनी तुमी अशें दवरतले बीन न्ही फेना सकयल बीन मातशें भुरग्यांनी बी हात लावंक जायना खूब गरम आहा तें ओके. सो आतां आमकां हें मिक्सचर न्ही बरें थंड जावंक जाय थंड म्हणजे एकदम थंड जावंक जाय मागीर आमी शुगर ॲड करतले. इफ तें बेसन मिक्सचर मातशें भितर गरम उरलें आनी तुमी मागीर शुगर ॲड केलें मागीर कितें जातलें खबर शुगर न्ही उदीक सुट्टलें सो तुमकां मागीर लाडू वळटाना प्रॉब्लेम जातलें. सो लक्षान दवरात फॅन हाय फास्ट करात आनी फॅना सकयल दवरात आनी ताका बरें सुकोवनी म्हणजे सॉरी बरें ताका थंड जावनी. थंड जालें की आमची लास्ट प्रोसेस तो शुगर ॲड करपाचें आनी लाडू वळपाचे ते मागीर इजी जातलें. आनी दाखयत तुमकां हय तुमी दवरतले न्ही फॅना सकयल मदीं मदीं न्ही ताका अशें मिक्स करत रावात कित्याक भितर न्ही गरम उरतलें वयर मागीर थंड जातलें ताका लागून अशें न्ही ताका मिक्स करत रावा ओके. सो मातसो टायम लागतलो हाका थंड जावपाक अशें ताका मिक्स करत राव मदीं मदीं येवन ओके बरें हें थंड जावंक जाय. सो हांगासर पळयात हें मिक्सचर आहा पळय बरें थंड जाल्लें आसा आनी हें बरें जेन्ना थंड जातलें पळय ताका बरें अशें हातान न्ही ताका बरें अशें मिक्स करून घेयात आनी वास न्ही बरो येता म्हणजे बेसन बरो भाजला न्ही ताका लागून सो बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां घालता वेलची पावडर जितलें तुमकां जाय तितलें चड घालना म्हाका तें चड बरें आवडना चड सो ताका लागून वेलची पावडर घालून ताका पळय अशें बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां आमी घालया पिठी साकर पावडर शुगर स्टार्टींग पावडर घालतना सगळें वांगडाच घालनाकात ओके थोडें थोडें करून घालात. सो हांगासर हांवें 2 कप घेतला सद्या पयलीं हांव एकूच कप घालता आनी ताका बरें मिक्स करून घेता. सो बरें ताका न्ही मिक्स करून घेयात बरें ताका मिक्स करून घेवंक जाय कित्याक तें शुगर आहा पळय सगळें बेसनान न्ही बरें मिक्स जावंक जाय. कितें जातलें खबर आहा जेन्ना आमी लाडू खातले पळय एक कडेन तुमकां मातशें चेपें लागतलें एक कडेन तुमकां साकर लागतलें आनी हें साकर शुगर आहा पळय तुमी कमी जास्त बीन करूं शकता. इफ तुमकां चड स्वीट नाका जाल्यार पावडर शुगर अशें कमी घालात. सो हेका न्ही हांव बरें मिक्स करून घेता. हें पळयात बरें मिक्स करून घेतलां. सो आनीक थोडें घालता तुमी अशें टेस्ट करून पळया इफ तुमकां चड साकर दिसलें जाल्यार घालनाकात ओके. सो हांगासर हांव 2 कप सगळें घालना बस इतलें दवरता पुरो कित्याक स्वीट सारकें परफेक्ट आहा ओके. सो हेका बरें मिक्स करून घेता. सो हें पळयात हेका हांवें बरें मिक्स करून घेतलां आनी इतलें शुगर उरलां सो हांवें सगळें घालूंक ना कित्याक परफेक्ट आहा ओके. स्वीटनेस आहा पळय तें परफेक्ट आसा. सो आतां आमी न्ही लाडू वळून घेवया ओके. सो आतां न्ही आमी लाडू वळून घेवया. सायज तुमकां जितले व्हडले जाय धाकटे जाय त्या प्रमाणे तुमी लाडू करात. हांव न्ही मातशें मिडियम सायज करता चड व्हडलें करचें ना आनी बरें ताका अशें रावंड शेप करा. जेन्ना तुमी स्टार्टींग लाडू करतले पळय ताका रावंड शेप येवचें ना सांगता तुमकां मागीर. सो पयलीं ताका अशें करून घेयात पळयात कित्याक आमी हितून घी घातला मागीर आतां आमी शुगर घातला ओके. सो मातशें न्ही घी न्ही मातशें ताका भायर सुट्टलें. सो स्टार्टींग जेन्ना तुमी लाडू वळटले पळय रावंड शेप जावचें ना सो ताका अशें रावंड करून हांगासर तुमी जाय जाल्यार पिस्ता ओके चॉप करून घालूं शकता ओके. सद्या न्ही हें रावंड शेप ना सो हें करून घेता ओके. अशें आमकां लाडू करून दवरूंक जाय ओके सेट जावपाक. एकदां तें बरें सेट जालें मागीर परत ताका अशें आमकां वळून घेवंक जाय ओके. सो हांव हें करून घेता आनी दवरता. सो हें पळयात ओके बरें जाल्लें आसा. सो हें पळयात सगळे लाडू न्ही हांवें म्हणजे हें करून घेतलां रावंड करून घेतलां. तुमकां आतां दिसता आसतलें हें न्ही मातशें रावंड ना मातशें चेपलां कशें. सो पयलीं न्ही लाडू करून घेयात अशें दवरात एकदां तें बरें सेट जालें एक 10-15-20 मिनटां इन हाफ एन आवर तुमी अशेंच दवरात मागीर ताका बरें हातीन परत ताका अशें रावंड करून डब्यान घालून दवरात. सो तुमकां दाखयता हांव मागीर तो एका न्ही एक 10-15-20 मिनटां अशेंच ताका दवरता हांव मागीर ताका परत ताका हातीन बरें ताका रावंड करतलें हांव. सो लाडू न्ही हांवें दवरला एक 1 आवर दवरतलें ताका कित्याक तें जेन्ना आमी हातीन ते म्हणजे ते लाडू करता न्ही हातीन त्या हाताच्या हिटान न्ही तूप सुट्टा ओके. ते लाडू करून थंय दवरात एक 1 आवर 2 आवर भायर दवरले जाता
मागीर ताका बरें शेप दिवया आनी मागीर डब्यान दवरुया. सो सद्या हांव न्ही 1 आवर दवरतलें आनी शिव आयलो तुमकां मेळटा. दाखयता शिव खंय पडलो आयज. खंय पडलो तुमकां शिव सांगतलो. खंय तरी पडलो हे पळयात. पांय बी सगळें झरकोन आयला. हे पळयात. आनी हातीर खंय? हांगा कितें तांबडे जाला. वॉचू मोडले. थंयसर इव्हेंट खंय ते पणजी सिद्धार्थ गोवा. थंयसर खंय हें कितें ओपन आसलेलें? चेंबर ओपन आसलेलें खंय. हाफ टायल एने ते काळखान न्ही आतां ते काळखान ताणें दिसता दिसकूच ना ओपन आसा म्हणून. ताणें तेजे पांय दवरले सामको भितर गेलो पांय आनी सारकें हें आला सारकें. कितें हें लावू डेटॉल? ताका म्हटलें डेटॉल लावका म्हटलें हांव. म्हणटा बेश्टो मागीर बॉम्ब मारतलो मागीर ताका लागून. असली कामां शिवाची. सगळे लेबर काम कच्चे करून दवरले तांणी. पण तरी पण तेंच्यांनी मातशें बंद करून दवरूंक जाय न्ही. खबर आमी थिंगा वतलो तेन्ना तूच पडोवंक जाय पळय. आतां वयलो म्हणून स्टार्ट केलें काम करपाक. आतां हो पडलो म्हणून न्ही आतां तेमी स्टार्ट केलें का काम. म्हणजे कोण तरी पडोवंक जाय मागीर कळटा हांकां. आं आतां तुका दुखचें ना तुका फाल्यां दुखतलें. हय मम्मीन हांगा करेला भाजी गरम केला सारकी खोकली सुटला. आयज शिव आतां खावपा मेळोंक ना करेला भाजी. आतां मम्मीन जसो गरम केला सारकी खोकली सुटला हांगासर. शिव जेवून येयलो तो पावलो आपूण जेवून येता. ओके हे इव्हेंट हा पळय फाल्यां आसा सकाळीं 8 स्टार्ट ते कॅन्सर इव्हेंट कॅन्सर डॉक्टर्स. तसो फाल्यां आहा. सो ताच्या आयज फूल डे तो थंय आसतलो सेटअप करपाक. सो हें पळयात सेटअप. हें टी व्ही आमचें आं दनपार येतलें न्ही पळय. ऑलरेडी सगळें सेटअप बीन जाल्लें आसा. टेस्टींग करून पयलें. सो हांवें न्ही हें 1 आवर दवरलेलें. ओके लाडू करून न्ही बरें ओळून न्ही 1 आवर 2 आवर्स दवरले जाता. ते कितें जाता मागीर न्ही सेट जाता. सो दाखयता तुमकां. हें पळय घेयात आनी ताका अशें फिरयात. ओके आतां पळय. सो पळयात बरें ताका आतां शेप येयल्ले आसा. तशेंच हांव सगळें करून घेता आनी मागीर आमी डब्यान घालून दवरुया. सो हें पळयात बरें जाल्लें आसा. ब्युटिफूल जाला. हय. सो हें पळयात बरें आतां ताका रावंड शेप येयल्ली आसा. हें पळयात. सो रिती रावला खावपाक. घे रे. आनी बाकी सगळें आमकां लिपोवन दवरूंक जाय. दिवाळी लागीं पावूंक जाय नाल्यार न्ही आतां खाली जातले. एकूच घे 2 घेवशीत. दिवाळी लागीं पावली की मागीर 2 खायात. बरें आनी हांवें केला तें बरें जातलेंच न्ही. घे रे. ना तुका कितें काडलें ड्रॉइंग तुवें? बस काडला. हां आतां बसीन म्हापसा वच. घे घे एकूच घे. आई नाका म्हाका आतां नाका. जस्ट आत्ताच जालें आमचें जेवण फाल्यां खावपाचें. ओके सो एक बेसनाचें काम जालें आमचें. हें पळयात. सो एक दाखयता तुमकां. हें पळयात. हें पळय सामकें बेस्ट जाला. सो थोडेशें नांव घेता. नांव आसा ओडेती झेवियर, जेसिका फर्नांडीस, ट्रेजा ग्रेसियस, फ्लोरी कार्वालो, कॅलिस्ता वेरोनिका पेगादो. ओके सो इथं नांव आसा. आनी लाडू कशें आसलेले कमेंट करा. हांवें डब्यान घालून दवरला. दाखय रे लाडू हाड रे. कशें आसलेले कमेंट करा. हेजेकून तुमकां तुमचे कडेन टिप्स बीन आसले म्हाका प्लीज शेअर करात. हांव हेंच करता. ओके बरें डब्यान घालून तुमी दवरात रे. अशें हांवें घालून दवरला. हें पळयात घे व्हरून दवर. सो आतां हें लिपोवन दवरूंक जाय. डायरेक्ट दिवाळी 1 तारखेक भायर काडूंक जाय नाल्यार ते रोखडे खाली जातले. हें मम्मीचें काम दवरपाचें. म्हाजें काम करपाचें खंय दवरपाचें हेजें काम. ओके ना हो शिवा आवडटा तें म्हाका इतलें चड आवडना बेसन लाडू बीन. खाले हाफ खाता हांव. सो दिवाळी न्ही ताका लागून करया म्हणटा कितें आवडटा हेका. घरा सगळें आसा आमच्या घरा करपा नाका वाज जाता करपाक. सो थोडेंच केलां हांवें. एक 4 कपाचेच ते बेसन घालून केलां हांवें. पुरो आनी कांय ना. पळोवया फाल्यां कितें प्लॅन आहा तें पळोवया. फाल्यां म्हाका क्लिनींग करूंक जाय. फाल्यां स्टार्ट म्हाजें. पळयता उठून क्लीन करता काय कितें करता पळयता हांव. टीव्ही लाय तूं मागीर दाखयता तुका हांव. साफ करूं न्ही मातशें हय न्ही करूंक जाय. खरें हांवें करूंक जाय. फक्त बसता आनी टीव्ही लावन बसता. करतलो बरें. चला हो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर.
हा पुरो आई बाय म्हण आई टी व्ही बिझी हा बाय शिव हांगा मोबाईल बिझी हा बाय म्हण बाय. चला बाय सो बड्डे आसलेले पेंडींग तांकां विश करता आनी आयज बड्डे आसा सो नांव आसा अनिका फातर्पेकर विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तूं वन्स अगेन हॅपी बड्डे अनिका फातर्पेकर आनी 25 आसलेले निवेदा साळगांवकर विश बी लिटेड हॅपी बड्डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे निवेदा साळगांवकर आनी आयज आसा 3 बड्डे नांव आसा एबिगेल रेगो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हेंच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे एबिगेल रेगो मागीर नेक्स्ट आसा कृतिका हॅपी बड्डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें हेंच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे कृतिका आनी एक आसा ऑर्फेना कार्दोजो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे ऑर्फेना कार्दोजो Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय Happy birthday.